भलायकेकडेन हलगर्जीपणा जावपाक जायनात म्हणून राज्यात सध्या अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो धाडी सुरूच आसा। बुधवाराक राजधानी पणजेच्या बस स्टँडाचेर केल्ल्या कारवायेत 7 आस्थापनां बंद करपाचो आदेश दिलो। हातूंत कांय गाड्यांचोय आस्पाव आशिल्लो। आंतरराज्य बस स्टँड वाठारांत आशिल्ल्या ह्या गाड्यांच्या सरभोंवतणी हुंदरांची गंभीर समस्या उप्राशिल्ल्यान हो आदेश काडला। As a part of ongoing efforts to ensure the food safety, our team, North Goa team, had visited the premises which are located in and around the KTC bus stand Panji, wherein they have found that some operators, food business operators, were very unhygienic. So 7 of them were fined and they were asked to close the premises because of they were not meeting the hygiene standards. But it was also observed that most of the premises they were all in hygienic conditions, and they were following all the norms as per the requirement, whatever requirement of the FSSAI. So तांणी fine दिली from 10,000 to some were given 10,000 rupees fine, and some were given 2,000, 3,000 and 5,000 respectively, based on the severity of the grievances. मजगती मडगांव तशेंच वेर्णा वाठारांतल्यान कागाळी आयिल्ल्यान एफडीएन धाडी घालून कांय रेस्टॉरंटां तशेंच योग्य परवानो नाशिल्ल्यान आस्थापनां बंद करपाचो आदेश दिल्ल्याचे एफडीएची संचालक श्वेता देसाई हांणी सांगलें। आयज मेरेन सुमार 90 धाडी घालून 400 आस्थापनांची तपासणी जाल्ल्याचे श्वेता देसाई हांणी सांगलें। काल आमची मडगांव साउथ गोवा टीम न्ही ती मडगांव एज वेल एज वेर्णा स्पेशली टार्गेटिंग द रेस्टॉरंट्सांची इन्स्पेक्शनां केल्ली. This was a routine inspection as well as some थोडी complaint आयिल्ली आमकां. Complaint also they investigated, wherein certain non-compliances were observed, like kitchenak tiles open फुटिल्ले आशिल्ले, the waste bins were not properly covered, then sanitary cards which are very important of the workers, they were not there, pest control documents were not there, and others also some minor deficiencies were there, wherein तांणी non-compliance inspection report दिला and the compliance दिवपाक सांगला, and one was there without a license, ताका बंद करपाक लायला. As on date count केले जाल्यार it will be more than 90 plus जाल्यो, wherein more than 400 premises we have inspected. सध्या आमी आसा ती इंडस्ट्रीट जे बस स्टँड आसा तुमी पळोवपाकूच शकता, आनी आयज आमी हांगासर येवपाचें कारण म्हणल्यार काल सांजे वेळार एफडीएन हांगासर रेड मारली, आनी जे गाड्यांचेर रेड मारले तेच गाड्यां कडेन आमी सध्या आसा। तुमी पळोवपाक शकता हे जे गाडे सध्या बंद आसा ताचें कारण म्हणल्यार काल हांगासर एफडीएन रेड मारिल्ली, आनी बंद करपाचें कारण म्हटल्यार हांगासर अनहायजेनीक सगळें आशिल्लें, आनी एफडीएन जेन्ना हांगासर येवन पळयलें आनी लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे हांगासर जशें की कांयच हांगासर क्लीन नाशिल्ल्या कारणान सगळी कडेन हांगासर म्हणजे जे हुंदीर आसा ते भोंवताले, आनी तुमी जर सद्या आतां पळयलें जाल्यार ते गाडे आतां हांगासर बंद दवरला, आनी ताचें कारण म्हटल्यार एफडीएन तांकां सांगलेलें आसा की जे मेरेन तुमी हे हांगासरली क्लीनलेस जे आसा ते क्लीन दवरिना ते मेरेन तांचेर म्हणजे हे गाडे जे आसा ते बंद उरतले, आनी एफडीएन तांकां 10, 5 किंवा 3 हजारा मेरेन तांकां रेड मारलेली आसा, आनी जे मेरेन हे गाडे जे आसा ते म्हणजे क्लीन करिना ते मेरेन तांकां हे गाडे जे आसा ते बंद दवरपाक सांगला। आनी तुमी पळयत जाल्यार हे सद्या गाडे जे आसा ते तांच्यांनी बंद केल्या, आनी सध्या तरी हांगासर क्लीन तांच्यांनी केल्लेले आसा। मुखारूय तांकां म्हणजे सारकी क्लीन करून ताचे उपरांतूच तांकां हे गाडे जे आसा ते ओपन करपाक मेळटले अशें एफडीएन सांगला। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर।